आज मेरेन 20 अधिकाऱ्यांक निलंबित केल्यात। जे कोण बरे काम करतात तांची तोखणाय जावपाकूच जाय। सरकाराच्यो 156 सरकारी योजनो प्रत्येक नागरिकांच्या घरामेरेन पावोवपाकच सरकार तुमच्या दारी आयला। हाचो फायदो घेवचो म्हण आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान कोरगांव जाल्ल्या सरकार तुमच्या दारी कार्यावळीत केला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही मेहनतीन मुखार हाडला। आम्ही सगळ्यो सोयो पावयलेले आहा। सिर्फ ह्या सरकारच्या ज्या ऑफिसरांनी ते इम्प्लिमेंट सारखे करपाचे आणि काय ना। आणि ती ताकद तुझ्याकडे हा त्यांना सांगपाची, त्यांना वटणीर हाडपाची आणि त्यांना काम करून घेवपाची। आम्ही किती केला ते लोकां मुखार आसा, पण ते फुडें व्हरपाचें काम या ऑफिसरांचे हा। दुःख दिसता म्हाका तुझ्या चीफ मिनिस्टर असताना आमकां हे त्रास काडपाक पडटा। त्रास म्हणटे मेन कितें, उदकाचो। उदक म्हणटा तें हांव म्हणटा चांदेर उदक आज तुमकां आमी दिल्लें आहा। कित्याक चांदेर उदक सगळ्या घराघरांनी पावना, कित्याक आमकां तें मेळना? ह्या ऑफिसरांक कितले फावटी सांगपाचें? कित्याक त्रास करतात आमकां हे तुका विचारपाची गरज आसा। तरी कनेक्शन जर घेवपाक गेलो जाल्यार म्हणटात भाटकाराची एनओसी हाडात। बानो तशें करूं नाकात। तुमची नोकरी सेव्ह करच्या खातीर अदर दॅन एनओसी फ्रॉम द पर्टिक्युलर ओनर अंडरटेकिंग घेवंक शकता। अंडरटेकिंग घेयात दियात, पण 6 म्हयने 1 वर्सा लावं नाकात। हांव इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट नांव घेतलें अशें PWDचे ते आसात, म्हणजे मागीर ते टॉयलेट असो, मागीर उदक वॉटर कनेक्शन असो, हे दिवपाक जाय। आणि ह्याच खातीर आमचे जे आज जी जनता हांगा जमलेली आहात, जेंचे असे कदाचित प्रश्न आसात, अडचण आसात, ती जाणून घेवपाक आणि त्याच्याच खातीर आदरणीय ह्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान सगळ्या डिपार्टमेंटाचे टॉप मोस्ट ऑफिसर असिस्टंट हांगा हाडलेले आहात। अश्यो विविध योजना आसतल्यो, हाची सुरवात आमी केल्या। हांव सुरवात करता आसतना कित्याक सांगलें ही जबाबदारी आसा प्रत्येक पंच आणि सरपंच, प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी आसा। इतकेच न्हय तर जो सामाजिक कार्यकर्ता आसा तेजी जबाबदारी आसा। फक्त माझा सरकारी खात्यात एखादो अधिकारी बसला तेजीच जबाबदारी ना। आम्ही जर प्रत्येकात आपापले काम जर केले असत जाल्यार 100% सांगता हांव की सगळ्यांची कामां 100% जावपाक शकता। बाबू अधिकाऱ्यांचेर उलयतालो, हांवें म्हाज्या टेन्युअरांत आतापर्यंत जवळपास 20च्या पेक्षा चड लोकांक सस्पेंड केल्ले आसा। तेंय सांगता हांवें कोणाचीच गय करूंक ना। बट ज्या बरोबर जे काम करतात तांचे अभिनंदन आमी करपाक जाय। रात आनी दीस ते काम करतात तांचे अभिनंदन करपाची गरज आसा आणि तितक्याच तत्परतेत ते काम करता। बाब अजित रॉय म्हणजे कोविडाच्या महामारीच्या काळात तुम्ही ताका पळयला आसतलो, पणजे पळयला आसतलो आणि पेडणेच्या पत्रादेवीच्या बॉर्डरीचेरूय येवन तो रातचो 12 वरांची ड्युटी करता आसतना तुम्ही पळयला आसतलो। म्हाजे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आसतले, राउंड द क्लॉक 24/7 ही ड्युटी ते करीत असतात। हेल्थ डिपार्टमेंटाचो ज्या पद्धतीत स्टाफ काम करता त्याही पद्धतीत करता। हांव म्हज्या समेस्त लोकप्रतिनिधीक विचारता की आमी स्वप्न पळयलें, स्वप्न कसलें? गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें।